चित्र जे आसा जशें तुमी पळयलें की कशें तुमी आमचे दोंडांनी मेळून हात लावन तेणी तयार केले. सो हांव इतलें सांगूंक सोदता की कितें हांवें नॅचरला पासून ट्राय केला, पासून ट्राय केला. म्हाका खूब तुमकां थँक्यू म्हणटा तुमच्या खातीर. एक म्हाज्या आर्टाक एक सुरवात अशी मेळ्ळी तुमच्या खातीर आनी देवीच्या नांवान हांवें ते आमचे म्हाजे ते नवे आतां एक स्टार्ट करपाचें चिंतला तें स्टार्ट केलें. थँक्यू. चित्र करून चित्र देवी लहराईचेंच, फक्त कितें हांवें फूल ट्राय केलें दाखोवपाक आनी देवीचें नांव. हा चित्रप्रकार कोणता आहे? कोण म्हटल्यार तशें ना की एक्झॅक्ट ते, बट ते आमचे जे आमकां सायन्स जे मेन आमकां 10th जे आमकां अशें 10th 9th कितें आसलें आमकां एसिडीक बेजीक न्यूट्रल जे आमी सायन्साक कन्सिडर करता ते कशें की जेन्ना नॅचरल जे आसतात जेन्ना ते एसिडीकाक कनेक्ट जाता तो कलर जसो तांबडो जाता. सो हांवें अशेंच चूज केला की लायक जो आतां हळदी आहा ती आमची नॅचरल, लायक बेकिंग सोडा म्हणल्यार सोडा पण यूज केला. सोडा तो सोडा उदकान घालून तो हांवें थंय सोडान तें चित्र तयार केला आनी जेन्ना तो हळडीचो पावस तुमचो जेन्ना हात सोडाचेर लागलो तेन्ना ती पार्ट तितलो तांबडो जालो, तितलो तो आहा तो लायट उरलो कलर. सो हेजे पयलीं कितें केल्लें तुमी? हेज्या पयलीं म्हटल्यार हें म्हाजें फस्टूच, बट हांवें पोरू जाय थ्रेड आर्ट केल्ले देवी लहराईचेच आनी ते खूब अशें देवान म्हटल्यार लोकांनी म्हाका खूब सांगलें की बरें जालें. सो हांवें ह्या फावट अशें चिंतलें की न्यू कितें करपा म्हणून ते हांवें हें स्टार्ट केलें. म्हाका जवळ जवळ 53-54 वर्सां जालीं हांगाचेर दोन येवंक लागले. तेजे पयलीं हांगा तें केन्ना कमी आसतालें तें आमकां खबर ना, पूण म्हाका 53-54 वर्सां जालीं. आतां कितले दोंड वळता? आतां 80-75 आसा न्ही, 75. सो आज हे चित्र काडलां ताका लागून कितें सांगपाक सोदता तुमी? आं हे आज चित्र काडलां पळय ताका लागून कितें सांगपाक सोदता? म्हाका म्हणजे बरें दिसलें न्ही, सांगपाचें अशें कांय ना. बरें. सो बरें देवीन दर्शन दिसलें? हय बरें आसा. तुमकां देवीन दर्शन दिलें दिसता? आं तुमकां देवीन दर्शन दिलें दिसता? हय